लो गाइस, तो मेरे दोस्त की शादी है कल। सो हम लोग अभी आए हैं। क्या डालो हय हांगा गो भाजी कशी अशी हट्टी मग हांगा भाई न्हू हांगा भायर मागीर एंट्री। सो हम लोग आए हैं अभी वेडिंग वेन्यू पे। कल शादी है, सभी तैयारी देखने आए हैं कि कैसी तैयारी चल रही है। मंदिर फिर है मंदिर फिर मंदिर थे हांगा आसतलो म्हाका फोन मार मंदिर यो मरे लग्जरी वेडिंग हॉल। कसं बरें केलां डेकोरेशन ना बरें केलां डेकोरेशन। जेवण वयर आसता जेवण वयर आसतलें हां हे पळय घातलां पळय कितें म्हणटालो मस्त किया है डेकोरेशन गाइस। इथे हे दिसता न्हू हांगासर हे ये सब कोल्ड ड्रिंक्स हो रहे हैं, सब तैयारी करके रख दी है सब। उसको भी उधर थोड़ा काम चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। और इधर ये है लंच का मेन्यू। क्या मारे लंच का मेन्यू। सो दिस इज ये जो हॉल है इट्स फुल एसी, कंप्लीट एसी है, मतलब ग्राउंड और टॉप फ्लोर, ग्राउंड +1। किती म्हणटालो हाँ गैप बरें दवरला न्हू, सिस्टम भी अच्छा है, मतलब एक आइटम के बाद अच्छा गैप रखा है। भितर घालतले म्हणटा हां अशें ते कळना कशें करतात ते मागीर करतात ते कितें तरी आसतलो तेका सारकें भितर तोप दवरिना हां ते पोनाक तूप घालतात। शुवर हे धाप्पाक रे हे धाप्पाक रे हे धाप्पाक रे धापाक जेतलो कसो ना पोनाक आनी घाल पोनाक हांगा घालतात दवरतात मागीर पोनाक दवरतात हांगा पोनाक दवरतात। हे पोनाक घालता ना 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 खंयचे तेंच तुका सांगता हांव न्हू भितरूच दिसता रे कांयच कळना सिस्टम ना अशें ते पोनाक हें करतात रे ते पोनाक घालतात मरे आनी कितें घालतात आनी ते मातशें कवळटात मागीर। ना ना हांव तुका सांगून घेता ना कितें प्रेसींग कितें तरी आसतली सिस्टम ना रे ते बेश्टे दिसता प्रसन्न मदीं दवरतले दिसता तेच रे हांगा कितें मदीं दवरतात हांगासर हांगा रे हांगा दवरतले ते शोआक दिसता बेश्टे हय रे डावट पूण हांगा लायटी बीन पेटोवन म्हळ्यार वर रात न्हू सारकें क्लास बरें हें न्हू भितर जेवण घालतात मागीर न्हू हे वयर दवरतले अशें हां हितून घालतात हे गरम करपाक पळय तेच रे ते थंय दवर गरम करपाक। सो ये मोस्टली रहता है गरम रखने के लिए, जो खाना रहता है इसमें गरम रहता है खाना, ठंडा होता है नहीं। बरं केला नो डेकोरेशन बरं केला। सो यहाँ मर है चलो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी, बाय। कल मिलते हैं शादी के टाइम, बाय गाइस।